सिस्टर्स अँड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका स्वामी विवेकानंदान 125 वर्सां फाटी शिकागो धर्म परिशदेन उलोवंक सुरू करताना काडिल्ले पयलेच वाक्य। ह्या वाक्यान पुराय अमेरिकनांची मना काळजा जिखली। हे इतिहासीक संवादाक 11 सप्टेंबराक 125 वर्सां जातात। स्वामी विवेकानंद शिकागोक वच्चे पयलीं वर्सां आदी गोंयान आयिल्लो। राशोल सेमिनरीन 3 दीस रावन जेजू पाद्र्या बरोबर बसून ताणें ख्रिस्ती धर्माचो अभ्यास केल्लो। 125 वर्सांचेर खासा रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंदाचे नाव घेतकीच याद जाता ते तांचे 11 सप्टेंबर 1893 शिकागोत धर्म परिशदेंतले उलोवप। ह्या भाशणान स्वामी विवेकानंदा बरोबरच भारताकूय नवी वळख दिली। स्वामी विवेकानंदांच्या ह्या भाशणाक मंगळारा बरोबर 125 वर्सां जाली। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. स्वामी विवेकानंद शिकागोत वच्चे पयलीं वर्सभर आदी 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत आयिल्ले। 3 दीस राशोल सेमिनारीत वचून तांणी ख्रिस्ती धर्म समजून घेतलो। स्वामी विवेकानंदाच्या शिकागोच्या प्रवासाची सुरवात गोंयच्यान जाली। He wanted to know more about Christianity. He came at the Margao railway station. He was received by Subrai Naik, one of the wealthy businessmen from Margao. He stayed at the ancestral house of Subrai Naik, and the room that he stayed in has been untouched, preserved, protected by the Naik family in Margao, from where he was taken to the Rashol Seminary to interact with the Jesuit priests at the Rashol Seminary college that was there. It was his learning from here and his visual impact about the temples of Shantadurga, Mangeshi, Mahalsa and the churches at Old Goa that he visited during his short stay, that he made an impact on the Western world and passed on a message about Hinduism and yoga to the world. He gave Hinduism the status of a world religion. It is more important and historic for Goans because his journey to Chicago started here from Goa. Bureau Report Prudent. बायला भुरग्या कल्याणाच्या मळार वावुरपी बालवाडी सेविकांक चौथीक बोनस। तांचे मानधनान केंद्राचो वांटो 50% वाडयला। प्रधानमंत्री मोदीन मंगळारा घोषणा केली। बालवाडी कर्मचाऱ्यांक गोय सरकार 4,000 आणि केंद्र 3,000 रुपया दिताले। केंद्राचो वांटो वाडयल्ल्यान मानधन 7 वेल्यान 8,500 मऱ्यान जाल्यार बालवाडी सेविकांचे मानधन 4,500 वेल्यान 5,500 तेकतले। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले, कहीं उसको मानदेय कहते हैं, कहीं उसको मानधन कहते हैं, उसको भी हमने बढ़ाने का फैसला किया है। जिनको अब तक 3,000 रुपया मिलते थे, उनको अब 4,500 रुपया मिलेंगे। जिनका मानदेय 2,250 रुपये था, उसको बढ़ाकर 3,500 रुपये किया गया है।
और ये सब केंद्र सरकार का मैं बोल रहा हूं, मैं राज्य सरकार नहीं बोल रहा हूं। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 1500 की जगह पर 2250 रुपये मिलेंगे। केंद्रात मानधनात आपलो वाटो वाडयल्ल्यान गोयच्या बालवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कितलो फरक पडटा पळयात। बालवाडी कर्मचाऱ्यांक मेळटा 7,000 ते 15,000 रुपया मानधन। राज्य सरकारचो वाटो 4,000 ते 7,000 रुपया। केंद्र सरकार दिताले 3,000, आता वाटो 4,500 रुपया। बालवाडी कर्मचाऱ्यांक मेळटले 8,500 ते 16,500 मानधन। आणि बालवाडी सेविकांच्या मानधनात आता अशी वाढ जातली। बालवाडी सेविकांक मेळटाले 4,500 ते 7,000 रुपया। गोय सरकारचो वाटो आशिल्लो 3,000 ते 6,000 रुपया। पयलीं केंद्र दिताले 1,500 रुपया, आता केले 2,200 रुपया। बालवाडी सेविकांक आता मेळटले 5,500 ते 8,500 रुपया। हो फरक नोव्हेंबराच्या मानधनात दिसतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर खंय आता बद्द चवथी उपरांत मंत्रालयान येवपाचो। सीएमओतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण सध्या तरी तो ताळगांवां फ्लॅटार जमता तशें काम करता। प्रकृती जाय तशी सुदारना। अमेरिकेसावन येवन आठवडो सोंपलो तरी कॅबिनेट बसकाना। कांय मोजक्याच मंत्र्यांबरोबर तो फोनार उलयल्लो। कॅबिनेटांतले 6 मंत्र्यांक कसलीय कामां करपाची कापास्ताद आसा म्हूण सुदीन उलयला। मुख्यमंत्री पर्रीकार अमेरिकेसावन येवन आठवडो जायत आयलो। सोमारा तो कचेरीत वचून कामाक सुरवात करतलो म्हूण सीएमओ सांगताले। मात भलायकी जाय तितली सुदारूंक नाशिल्ल्यान ताका यो वच जमना। सीएमओतली सुत्रां सांगतात आतां कितें तें चवथी उपरांतूच। मुख्यमंत्र्याची भलायकी जाय तशी सुदारना। पर्रीकार यो वच करपाचे परिस्थितीत ना। ताळगांव फ्लॅटार रावन उपचार चालू दवरला। सोमारा कचेरीत वचपाचो आशिल्लो, मात जमलें ना। आतां फुडल्या सोमारा भायर सरतलो म्हूण सांगतात। चवथीचे 5 दीस मुख्यमंत्री पर्रीकार फ्लॅटारूच आसतलो। पर्रीकार अमेरिकेसावन गोंयांत येवन आठवडो जालो तरी कॅबिनेट वा बाकीची कसलीच बसका ना। कांय मंत्र्यां बरोबर तो खंय फक्त फोनार उलयला। पर्रीकार गोंयांत आयल्या उपरांत ताळगांवां फ्लॅटारूच आसा। कॅबिनेट वा हेर कसलीच बसका घेवंक ताका जमना। कांय मोजक्याच मंत्र्यां कडेन तो फोनाचेर उलयला। फ्लॅटारूच जाता नजो करून कांय फायली तो हाताळटा। बीजेपीच्या लोकां बरोबर पर्रीकाराचो संपर्क सापूच कमी। घराच उपचार चालू आशिल्ल्यान ताका मेळूंक मेळना। सुत्रां उलोवन दाखयता ते प्रमाण पर्रीकार सध्या तरी भायर सरपाचे परिस्थितीत ना। चवथीचे 5 दीस जाले उपरांत एक वेळ तो काम सुरू करतलो। सापूच जमलें ना जाल्यार पदाचो भार हलको करपाचेर वा दुसऱ्या कडेन दिवपाचेरूय विचार जातलो। मात जें कितें तें चवथी उपरांत। दुसरे वटेन म्हापशां सुदीन पर्रीकाराचेर उलयलो। ताणें पद सोडचें न्ही। कॅबिनेटांतले 6 मंत्री खंय कसलीय जबाबदारी घेवन कामां तडीक लावपाचे कापास्तादीचे आसात। अर्थ आनी बाकीच्या खात्यांनी आडकल्लीं कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन चालीक लायता म्हूण तो उलयला। Works are going on and we are capable of doing almost, there are 6 ministers who knows rules, regulation by heart. We are capable of doing anything in any department. If any person from Goa got any problem regarding other departments, we will help. आणि इतलेच नाही, 15 नोव्हेंबर पर्यंत जितल्यो फायली आसा, मागीर त्यो म्हजे कडेन आसूं किंवा फायनान्स मिनिस्टर म्हणून चीफ मिनिस्टरा कडेन आसूं, ह्यो फायली आमी प्रत्येकान ठरयला की 15 नोव्हेंबर पयले सगळ्याच्यो फायली क्लियर करून ही कामां चालू। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी श्याम सुंदर फट्टे। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।